आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचो मुखेली श्री श्री रविशंकरान बायलांक मूज बांदपाचो नवो उपक्रम सुरू केला. मडगांव एका खासा कार्यावळीत दादल्यां बरोबर 20 बायलांक मूज बांदली. संतोष स्वामीन तांकां मुजीचे धर्मीक विधी आनी गायत्री मंत्राची दिक्षा दिली. पुराण काळात बायलांकूय मूज बांदताले म्हूण श्री श्री रविशंकर सांगता. मुंज करप ही आतां मेरेन दादल्यांची मोनोपोली आशिल्ली. आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे मुखेली श्री श्री रविशंकरान आतां बायलांनी मुंज करची अशें सांगलां. मडगांवां जाल्ल्या एका कार्यावळीत दादल्या वांगडा बायलांची मुंज जाली. सनातन धर्म आनी सनातन धर्मांनी चालून आयिल्ली रिती आसा आनी हातूंत बायलोय पयलीं आशिल्ल्यो. मैत्री गार्गी हाचे सारक्यो बायलो आशिल्ल्यो आनी ताणें मुजी बांदिल्ल्यो. आतां मदल्या काळार हें लुप्त जालें आनी आतां आमच्या गुरुजींनी सगळ्यांक मुक्त द्वार केला. देवळान जशें कोणाकूय येवपाक मेळटा तशें हें ज्ञान कोणेंय घेवचें. गोंयांत आमी हें पयलेच वेळा कार्य केलां म्हणजे मुजी बंधन बायलांचें आनी आमकां प्रतिसादूय बरो मेळ्ळा. कितल्यो बायलो हांगा जवळ जवळ 20 बायलो आसा आनी चलेवा जातले आनी सगळीं जाण आमी 30 जाणां सुमार आसा पूण तातूंतले 20 बायलो आसा. पुराण काळांत बायलांची मुंज जाताली. मदीं ती बंद जाल्ली ती श्री श्री रविशंकरान आतां चालू केल्या अशें संतोष स्वामी म्हणटा. पयलींच्या काळींत सगळ्यांक खातीर मुंज केली जाताली म्हणजे महिलां खातीरय आशिल्ली आनी पुरुशां खातीरय आशिल्ली. तेंच ट्रेडिशन गुरुदेव परमपूज्य श्री श्री रविशंकरजीन पुन्हा सुरवात केला की महिलांक आनी पुरुषांक हो समान अधिकार दिवपाचो उपक्रम गुरुदेवान हो सुरवात केला. बायलांनी मुंज करप गरजेचें आसा अशें वेंकटेश हेगडेचें म्हणणें आसा. खरें म्हणल्यार हो बायलांक सशक्तीकरणा खातीर एक सुंदर उपाय. कित्याक बायलांक आज कितें जालां की पयलीं भशेन बायलो घरनात. मडगांवच्यान दत्तराज नायक. गोंयचे चडशे साहित्य कोंकणीत वा मराठीत. ह्या दोन्ही भाशांनी गोंयकारांक एकठांय हाडपाक जाय म्हणून कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघ उलयलो. पणजे कला अकादमीत गोमंत शारदा पुरस्कार भेटोवपाच्या कार्यावळीत विष्णू उलयतालो. प्राचार्य गोपाळराव मयेकाराक हो पुरस्कार भेटयलो. गोव्याच्या ज्ञानगंगेला 2 किनारे आहेत. यातला एक किनारा कोकणीचा आहे आणि दुसरा किनारा हा मराठीचा आहे. याच्या मधून आमची ज्ञानगंगा वाहते. आमची अशी इच्छा आहे की ज्याला इच्छा असेल त्याने कुठल्याही किनाऱ्यावरती जावं, वाटलं तर या किनाऱ्यावरून इथे यावं, त्या किनाऱ्यावरून तिथे जावं, पण पाणी जे आहे ते पाणी तर निर्मळच आहे. पाणी गोयकारपणाचं आहे आणि पाणी सर्वांना एकत्र आणणार आहे. ज्ञानेश्वरांनी काय उपमा द्यावी? साहित्य आणि शांती त्या दोघांचं नातं आहे. साहित्य मनाला आनंद देतं, पण मनाला शांती कोण देतं? विचाराचा प्रभाव मनाला शांती देणं आहे, साहित्याचा प्रभाव मनाला आनंद देणं आहे. येता त्या वेंचणुकेत प्रियोळाच उबो रावतलो म्हणपाचें दीपक ढवळीकार सांगिना. शिरोड्या रावतलो काय विचारल्यार ना म्हणिना. 2017 मेरेन खंय मोगो बीजेपीची युती उरतली. दुसरे वटेन फुडल्या 2 वर्सांत कितें जाय सांगू नजा म्हणून दीपकूच उलयता. पत्रकारांनी दीपकाक शिरोड्या रावता काय म्हणून खोदून विचारलें. तो ना म्हणिना. प्रियोळा आरक्षण लागलें जाल्यार खंय उबो रावचो पडूं येता म्हणून ताणें काम खंय सुरू केलां. 2 वर्सांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकेत कितेंय जावं येता अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराक दिसता. बातम्यो खूब येता. कोण म्हणटा शिरोडा, कोण म्हणटा सांखळेच्यान, कोण म्हणटा फोंडेच्यान. पूण तितलो हांव आरक्षण आसा. जर रिजर्व जालो खंयचोय जाल्यार दुसरे कडेन वचून निवडून येवपाची क्षमताय तुवें दवरूंक जाय. हांगा तर रिजर्वेशन जालें, फाल्यां एसटीचें रिजर्वेशन जालें, महिला रिजर्वेशन जालें म्हणून सगळे कडेन कार्य चालू आसा. खूब उशीर आहा. थोडे 2 वर्सां आहा. 2 वर्सांत कितें घडामोडी जातल्यो फाल्यांच्या राजकारण तुका खबर आहा कितें जातलें खबर ना. 2017 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत मगो भाजपा युती जावची अशें मोगोक दिसता. मात 15-20 मतदारसंघांनी वेंचणुकेची तयारी चालू आसा. एका वर्सात 1 लाख सदस्य नोंदणी करपाचे ध्येय आमच्या समोर दवरिल्लें आसा. जवळ जवळ 37,000 सदस्य नोंदणी मगो पक्षाची जाल्ली आसा आनी मगो पक्ष परत एकदा गोंयभर बळकटी घेवपा खातीर सगळ्या जवळ जवळ 15-20 मतदारसंघात आमी काम चालू केलें. 2017 पर्यंत आमी युती केल्ली आसा.
आणि आम्हीच म्हणटा न्ही आमकां युती जाय म्हणून, युती केल्यारूच सरकार एक स्थिर सरकार मेळूं शकता हे आमकां 2012च्या निवडणुकीत कळून चुकलें. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.